मंगलम. नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे रामनाम तारक हवन हांतू भितर पार्टिसिपेट केल्ले आमगेले वट्ट आसाची श्री गंगोळ्ळी जगन्नाथ पै माम पै ग्रुप ऑफ हॉटेल्सा चेअरमॅन जेवन आशिल्ले तसले पै तुम्ही आज हवनांत पार्टिसिपेट केले तुमकां कशें वाटलें? पार्टिसिपेट केल्यार बारी खुशी जाली. कसं जालें म्हळ्यार हे 500 इयर्स 50 इयर्स म्हळ्यार बारी एक ह्यूज वर्षाचे खुशी जाता. आणि काल मोदी येवन पुरो लोकांक खुशी जाले. ताजे मध्य कसं म्हळ्यार स्वाम्यान एक होड मन कोण घेवन भयंकर एक होड बिल्डींग बांदून घेवन म्हळ्यार सगळे आमगे GSP समाजाक एक दाखयलें कशें करूं मन केल्यार कशें करूं म्हणून. हांगा एक्चुली आमी एक 2 वर्सां फुडें येयले तेन्ना काही ना आशिल्लें. आणि स्वाम्यान म्हळ्यार व्हड स्वामी आशिल्ले तेन्ना हांगा आमच्या वेवस्था काही ना आशिल्लें. आतां पात हे 2 वर्सां आयले आमी ह्यूज चेंजीस म्हळ्यार स्वाम्यान कशें केल्ले. आतां काल दोन अरेंजमेंट केला एक डेली 55 होमकुंड हवन आणि डेली असते. काली आशिल्ले आज आशिल्ले आणि म्हाका दिसता 7 तारीख पर्यंत आसा. बारी खुशी जाता म्हळ्यार प्रति एक आमगे GSP समाज आणि इंडियन्साक बरेंच करता पुरो लोकांक म्हण मोदीन मन केलं म्हण की आम्ही मन करता आसत. बारी खुशी जाता. नॉट ओन्ली GSP सगळे भारतीय खुशी जावका म्हणून. परमपूज्य स्वाम्याल एक व्हड एक विजनांच्यान तांणी हे मठ केल्या रिकन्स्ट्रक्शन केला. स्पिरिच्युअल लेगसी जेव आमगेले नाजाल्यार लोकांक येवचे एकोमोडेशन जेव हे जेव ಒಟ್ಟು पाठशाला जेव प्रति एक फॅक्टर्स जर तांणी हे केला ताजे बद्दल तुमकां कसं सांगता? नाही तांणी म्हण सांगल्यार तांगे 20 जण आमी नमगुचे जायना. कसं म्हळ्यार प्रायस आन जालें की 20 जण व्हड आसा. दॅट इज ग्रेट. ताका जस्ट 30 इयर्स भितर आसात ते बट 60 इयर्साचे थॉट आणि विजन आसा तांगेले ताका आमी हॅड्सअप आणि उलोवचें ना त्या नमुने तांकां डीप. आणि प्रत्येक वेवस्था म्हळ्यार पाठशाला आणि हॉल 2-3 हॉल केला त्यांनी म्हळ्यार सभेक विंगड आणि होमांक विंगड ते पुरो ग्रेट. म्हळ्यार पुरो लोक याना ते खंडितची स्वाम्यांक आमी नमस्कार व्हड नमस्कार घालका आणि देव तांकां अशीची प्रत्येक आमगेले मठ उद्धार जाताची सगळ्या इंडियान वदलो म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता. ना बा आमकां जिवनांत तूं आमकां कसले पळोवच्या मेळ्ळेच आमकां एक भारी खुशी विशय हो. आमी एक्सपेक्ट केलें नाशिल्लें हांगा येवका जाल्यार ह्या प्रमाणार आसा म्हणून स्वाम्यान आतां हांणी म्हणलें म्हणजे इतलो सान प्रायर ह्या नमुने अरेंजमेंट के म्हळ्यार भारी खूश जाली आमकां. म्हळ्यार आमकां एक प्राऊड फील जालें. कसं लागता आमगे GSP समाजाक भारी एक हेम्मे विशय हो. सगळेच आमकां मात न्हय सगळे आमच्या GSP समाजाक ऑल ओव्हर इंडिया कितलो GSP समाज आसता ಒಟ್ಟು लोकांची भारी आयचे दिवस. थँक्यू आमकां जॉईन केल्ल्याक. नमस्कार.